उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांका सरकारान 6 महिन्यांची मुदत वाढ दिल्या। हे विशींची सरकारान आदेश काढलो। प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबराक निवृत्त जावपाचे आशिल्ले। 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 हे 6 महिने तांकां सेवेत मुदत वाढ दिल्या। खात्यावरवी बऱ्याच प्रकल्पांची कामां चालू आसात। उदकाचो साठो करपा खातीर बंधाऱ्याची कामां सुरू आसा, तशेंच मादयच्या उदकाचो प्रस्न न्याय प्रविष्ट आसा। बदामी हे अणभवी अधिकारी आशिल्ल्यान तांकां सगळ्या प्रस्नाची जाण आसा। हाका लागून तांकां सेवेत मुदत वाढ दिल्ल्याची माहिती गोपानी दिल्या। उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांची 6 महिन्यां खातीर मुदत वाढ जाल्लेली आसा। राज्य सरकारान ह्या मुदत वाडीचो आदेश जारी केल्लो आसा। उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा निवृत्त जातले आसले, पूण तांकां 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 अशी 6 महिन्याची मुदत वाढ दिल्या। ह्यान पयलीं सुद्दां कितलेशेच फावट तांकां मुदत वाढ मेळिल्ली आसा। आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन ह्या यांच्यांनी ह्या मुदत वाडीची हरकत घेतलेली। ह्यान पयलीं सुद्दां त्यांनी ह्या मुदत वाडीची हरकत घेतलेली, पूण सद्याच्या घडयेक त्यांनी कांयच सार्वजनीक स्टेटमेंट करूंक ना। पूण आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशनाचो ह्या मुदत वाडीक आक्षेप आसलो। अशाच प्रकारच्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक।